पब्लिसिटी सांगतो आम्हाला माझे खास ची मीटिंग असली आला ते पुढे सोडून ते याद काढून आपल्याला भगवान उपस्थित सगळे ग्रामस्थ या मतदारसंघात हांव येवची पयलीं 99 जेन्ना आयलो हांव येवची पयलीं कसो मतदारसंघ आसलो तुमी सगळे मेळून आतां जी नवी भुरग्यां पयलींचे लोक जे आसात जे आतां गेले आमचे सोडून तेंच्यांनी कशा रितीन एक फुडाकार घेतलो आनी आमचें एक काम करपाक लायलें आनी आमी काम केलें 4 टर्म फकांनी 4 टर्म निवडून हाडप म्हणलें जे मनशाक बेश्टे पयशे कोण हाडना काम केल्यारूच जाता आणि या मतदारसंघात कांयच गोष्टी पावून नासल्यो उदक पावना लोकांक लायट पावना रस्ते पावना ही परिस्थितीन आमचे लोक रावताले ट्रान्सपोर्ट ना कनेक्टिंग रोड ना आणि त्याचे हाल काढून या लोकांनी कमी से कमी 35 वर्सां काढले त्याच्यानंतर हांव या मतदारसंघात आणि एक देवान एक व्हडली सेवा करपाक म्हाका दिली आणि तुम्ही म्हाका साथ दिली त्या हेजेर हांवें फोर्सान काम करपाक सुरवात केली आणि हांव एकच हेजेर आयलो की देवा हांवें समज हें काम केलें लोक म्हाका मानतले कारण हांव एक मागासलेलो आनी कधी दाखलो आणि आमी हें काम केलें लोकूय आमची स्तुती करतात की बाबू ती पावर दाखयली लोकांनी म्हाका साथ दिली सपोर्ट दिलो आणि आमी काम करपाक मुखार सरले कारण हाका स्पीडूय खूब लागताली आणि हातीन गव्हर्नमेंटूय जाय आसलो पण हांव तुमचो आमदार हांव भिवूना म्हणजे लोक म्हाका साथ दितले म्हणून खंय गव्हर्नमेंट जाता थंय हांव बसलो आणि खेचून ते मिनिस्टर पद घेतले हे तुमच्या आदाराचे कोणी माझे उपकार करू ना तुमची ताकद म्हाका मेळ्ळी आणि त्या मिनिस्टराचो फायदो माझ्या मतदारसंघात केलो जाल्यार हांव मानताले लोक म्हाका नाराज मानचे ना हांवें बरोवन धरलें मानताले केन्ना की त्या घरांत आमच्या सगळ्यो सोयी पावपाक जाय उदक लायट रस्तो सगळ्यो सोयी आणि ते दिवपा खातीर हांवें अशी स्पीड मारली ह्या मतदारसंघात फाल्यां करप न्ही काम आज करप न्ही आतां करप ह्या रितीन हांवें एक मतदारसंघाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी विचार करात की बाबू खंय कमी आसलो तुम्ही म्हाका सांगात फॉर डेव्हलपमेंटाक विकासाक हांव तुमकां सगळ्यांक डिटेल बसलो आणि जशी जशी तेन्ना गव्हर्नमेंट ढबाढब करून पडटाली पण हांवें म्हटलें गव्हर्नमेंट जाता थंय हांव वतलो कारण गव्हर्नमेंट जाल्यारच हांव फुडें वचूं शकता बीजेपी गव्हर्नमेंट जालें फिल्ड वॉज ब्रिज बांदलो काँग्रेस गव्हर्नमेंट जालें थर्मास ब्रिज बांदलो अशी फायदे घेतले आमच्या मतदारसंघात जे जाय तें करपाक ते केलें फुडें हें करता करता हांव सगळें तुमकां सारकें डिटेल सांगपाक वचना हें कॉल लागतलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाज्या मतदारसंघात कसलो प्रश्न व्हडल्यांतलो व्हडलो आहा तोय म्हाका खबर आसा आमच्या मतदारसंघात सगळ्यात व्हडलो प्रश्न म्हणतो नोकरी डेव्हलपमेंट विकास जालो म्हाका लोक जेन्ना 99 आयिल्लो 2002 म्हाका म्हणटाले बाबू खंयची इंडस्ट्री हाड म्हणून भुरग्यांक काम लागून दी अरे इंडस्ट्री कशी हाडटलो हांव माझ्या घरान उदक दिवंक शकना माझ्या घरान लायट पावूंक शकना माझ्या घरापर्यंत रस्तो पावूंक शकना इंडस्ट्री खंयच्यान हाडटलो त्या इंडस्ट्रीक उदक नाका त्या इंडस्ट्रीक रस्ते नाका हांवें म्हणलें म्हाजे घरान सगळ्यो पयलीं ह्यो सोयी पावून दी मागीर इंडस्ट्री जेन्ना ह्यो सगळ्यो सोयी पावल्या उपरांत तिसरें इलेक्शन जालें चवथ्या इलेक्शनाक एअरपोर्ट हाडलो
एअरपोर्ट बेस्टो देऊ ना माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांना खातीर आहे. माझ्या मतदारसंघ हर एक येताली, कोणी महिला आमची येताली, जाणटेली येताली, तो बापूय देऊन येतालो. बाबू तुम्ही डेव्हलपमेंट सगळं केलं, घरान उदक दिले, लाईट दिले, रस्ते दिले, सगळे दिले. माझ्या भुरग्याक नोकरी केन्ना दिली सांग. हो सगळ्यात मेजर प्रश्न. आणि नोकरी खूप दिल्यो, नोकरी थोडे देऊ नये. 1000 नोकरी या मतदारसंघात हांव दिवपी. कसले कसले पोस्ट? इंजिनियर पोस्ट, एलडीसी पोस्ट, पुलिस पोस्ट, ग्रामसेवक, सेक्रेटरी, नर्सी, स्पोर्ट्सान कितलेशे भुरगे. कमीत कमीत 1000 नोकरी आणि ह्यो नोकरी फुकट दिवपी म्हणतो तुमचा आमदार बाबू असला. अख्खे गोंयांत फुकट नोकरी, व्हडले व्हडले पोस्ट. पण येऊन मग सकाळी पुढे किती सांगू बाबू सगळे केलं तुवें. तेका नोकरी दिली, आपल्याक दिली, म्हाका केन्ना दिती सांग. अरे हो येदो व्हडलो प्रश्न कसो सोडयतलो. म्हणून एकच विचार केलो आणि डेव्हलपमेंट पावयलो म्हटलं. पण भुरग्यांचे लायफ करपाक जालो, भुरग्यांक नोकरी दिवपाक. म्हणून हेजेर हो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट म्हणतो म्हणजे गव्हर्नमेंटान आमकां असो दिवं ना. तुम्ही जाणा आसतले एअरपोर्ट येता तेन्ना हो प्रमोद महाजन असलो आसलो तो. बाबू म्हणतो इथे कुठे एअरपोर्ट येणार. 2 एअरपोर्ट कशा बोलले आणि इथे कसं डिफरन्स किती डिस्टन्स आहे त्याने. म्हणून आमचे एअरपोर्ट जाय आमच्या भुरग्यां खातीर, आमकां खंय तरी पोस्ट मेळपा खातीर. तेन्ना मनोहर पर्रीकर तोय म्हणटालो इथे लागीं कसो मेळटलो एअरपोर्ट. राणो आयलो तेन्ना आमी हो एअरपोर्ट उबो केलें. अख्खे तालुक्या भितर जागृती केली लोकांनी की आमकां एअरपोर्ट जायत ना. कित्याक आमकां पोस्ट मेळटलो आणि हो एअरपोर्ट हाडून आमचो कितें फायदो जालो. एअरपोर्ट हाडून आमकां सारखे लुकसाणान उडयले. एअरपोर्ट हाडून म्हणजे चवथ्या इलेक्शनाक म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो. आपण देवा तुम्ही तरी कितें करात बीजेपीवाले आमच्या लोकांचे. त्या बीजेपीनी आमची काय करू ना आणि त्या आमदारांनी काय करू. एअरपोर्टार आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात. आमकां नोकऱ्यो तितल्यो मेळूनात. खंयचे बिचोलीच्यान सत्तरींतल्यान लोक येतात बशी भरून, महाराष्ट्रातले लोक येतात आणि वो आमदार एक जाप करना थंय विधानसभेत उलय सुद्दां ना. हेचोय तोंड बंद केलें. हे तोंडा बेश्टीच बंद जायना, सगळे फिक्सिंग ह्या रितीन बंद करून आमकां सारखे पॅक केले. आणि एअरपोर्टा वयल्यान आमकां खंयचोच फायदो. एअरपोर्ट हाडलो आमच्या खातीर पण आमकां फायदो. आणि डेव्हलपमेंट विकास सगळीकडे केला. तुम्ही पळयला हांव डेव्हलपमेंटान खंय कमी आला तुम्ही सांगचे. या वजरी गावात कितें कर नासतना हांवें दवरला तुम्ही सांगचे. आणि तुमकां हांव मानता. जेन्ना जिल्हा इलेक्शन जालें तुम्ही पळय नासतना मतां मारल्यात म्हाका सारकी. म्हाका पळय नासतना सायलन्स वोट म्हणटा पळय तो या वजरी गावात मेळ्ळो म्हाका. हांव हें तुमचें केन्नाच विसरूंक शकना. तुमी म्हाज्या काळजांतले लोक. आणि ती ताकद तुम्ही बाबू कितें आहा तो वजरी तुम्ही दाखयलो. आणि हांवें प्रामाणीकपणान सेवा केल्या ह्या मतदारसंघात. हांव खंयची कामान कमी आहा तुम्ही म्हाका सांगात. कितें करनासतना दवरचें तुम्ही सांगात. हांव केन्नाय म्हणटा हांव कमी आसल्यार म्हाका नोकरी. नोकरी खातीर हांवें एक प्रोजेक्ट काडलो. नोकरी खातीर. आणि आता नोकरी म्हणटा पळय त्या नोकरीचो विषय घेऊनच या इलेक्शनाक हांव उबो रावला. नोकरी खातीर. आणि नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय अख्खे गोंया भितर नोकऱ्यो ज्यो आहा तो म्हाजोच मतदारसंघ दिवंक शकता. आता हे म्हणटाले बाबू हे कितें सांगता. तूच नोकरी दितलो म्हणून तुझ्याच मतदारसंघात लोकांक कशें सांगू शकता. कारण नोकरी म्हणटा गव्हर्नमेंट आम्ही नोकरी ट्राय करतले सगळीकडे. प्रायव्हेट जे आता एक कंपनीच्यो ज्यो नोकरी आसात ते माझ्या मतदारसंघाकच दिवंक शकतात. मतदारसंघच आमचो दिवंक शकता. जसो एअरपोर्ट आयलो आज 1 कोटी स्क्वेअर मीटर आम्ही जागा एक्वायर केल्या मोफत.
25 लाख आमच्या एअरपोर्टात बसले. 70 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्याचे किती पडते हे प्रोजेक्ट येऊन पडते त्यांच्या पलसान घालपाचे आणि आमच्या लोकांनी सगळे दिला त्यांना आम्ही रस्त्यावर उडवपाचे. याच्या खातीर झगडपी कोण जाव त्या झगडपाक आणि उभो रावपाक आमकां आणि मडगांवांतल्यानी जेन्ना तेंच्यानी म्हाका घातलो वा आल्लेकार कांय कनकाल मध्ये आवाज उठयलाय म्हाका येवन सांगपाक लागले बाबू आमचोच तो बीजेपीचोच तो तूं अशें केल्यार कशें जातलें आनी म्हाका स्टॉप केलो. पण आता हांव उगी रावना परत हांव आयला आणि परत हांव एकच विशय घेवन आयला तो नोकऱ्यांचो. कारण नोकऱ्यो म्हणतो माझो मतदारसंघ दिवं शकता आणि मतदारसंघात त्या प्रमाणे जागे आसा. कारण आम्ही डेव्हलपमेंट विकास सगळीकडे पावयलो थंय आम्ही खंयच कमी ना. खंय कमी आला तुम्ही सांगचे बाबू तिने कन्नस्थान दवरला सगळ्या गोष्टीन आम्ही नंबर 1 आसा. 3 रुपयाक तांदूळ सहज लोकांक फॅमिली खंयच्या भितर आम्ही कमी आसा. पेन्शन ना जे तेजेर आम्ही बसून आम्ही कामां केली सगळी. खंयचोच लोक म्हाका येवन झगडटालो बाबू हे जावपाक जाय केलें कारण परत येवपाची तुका गरज पडची ना करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय. त्या दृश्टीन आम्ही कामां केली. आम्ही कोणाक हे करू ना. पण आज जो हा आयला पळय हांव तो या मतदारसंघाचो लास्ट मुमेंटार जे आमच्याकडे येतात प्रोजेक्ट त्याचो फायदो घेवपाक. नोकऱ्यो म्हणतो प्रश्न सोडवपाक आयला आणि तो प्रश्न सोडयतलो आला तुम्ही सगळे येता. तुम्ही सगळे एकठांय जा रावतले न्ही तुम्ही सगळे एकठांय या मतदारसंघाचो नोकरीचो प्रश्न सोडवपाक आणि तो सुटतो. कारण या मतदारसंघात या आल्लेकरान आमकां परत फाटी आयल्या. आता खूप जण आयले कोरगांवकर आयला आणि कोण आयला त्या लोकांनी केलं कितें. हे लोक रिटायर जाल्ले लोक आयले आणि रिटायर जाल्ले लोक म्हणतात ते फुल टाइम सर म्हणून आयल्यात. आणि आज या मतदारसंघात फाल्यां समज एक टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम जाईल या आणि एअरपोर्टाचो प्रॉब्लेम उडू शकता चीफ मिनिस्टराकडे त्याने हूं केलं हूं जातले असा आवाज त्यांचो. या आल्लेकरान हेंचो सवय केल्या पैसे दिल्यार मत मेळटात म्हणतो आल्लेकार. आल्लेकार ते उलयता आपण पैसे दितलो आणि मत घेतलो म्हणून. आमचो वोटर हा तो पैशाचेर न्ही. आमचो वोटर हा तो कामाचो आणि वोटर हा तो आमचो डेव्हलपमेंटचो. वोटर हा तो आमचो हर एक घरान काम कर आणि वोट घे असो. ते म्हाका 4 इलेक्शनां दाखयले तेंच्यांनी खंय वोट घाला आमच्या लोकांक. आज हे म्हणटात आणि म्हणून हे 2-4 जण आता तयार जाल्यात पैसे दितलो आणि मत घेतलो म्हणून. हे ना आमचे मतदारसंघ. आमचे मतदारसंघात लोक हा ते डेव्हलपमेंटात विकासा खातीर उबे रावल्या आणि पळयतात विकास कोण करतो कसो केला. आम्ही सगळ्यांनी जाल्यात म्हणून विकास दिसला नुसता भ्रष्ट दिसूना. आणि हे नवे आयले आज तो कोरगांवकर म्हणटा हांव जेन्ना ना थोड्यांनी ऑप्शन म्हणून ते कोरगांवकाराक वोट दिले हांव ना म्हणून बरोबर. नाल्याक वोट पडटालो इतलो हेणे कितें काम केलें आणि आज म्हणटा ते माझे वोट. खंयचो वोट कसो मेळ्ळो तुका. आज जी महिला मंडळ आम्ही हांगा या मतदारसंघात महिला मंडळ करपी कोण. महिला मंडळाक मुखार कोणे हाडले. महिला मंडळा भितर भजनी मंडळ कोणी केले. महिला मंडळा भितर फुगडी स्पर्धा कोणी केली. हे आम्ही करपी. आम्ही सगळे थरांतल्यान मतदारसंघ फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला सगळे थरांतल्यान. खंय हांव कमी आसा. आणि आज हो येता महिला मंडळ मेळावो घेवया आणि कितें घेवया अरे घे पण त्यांच्या खातीर कितें करता ते सांग आणि कितें केला ते सांग. ते सांगपाना जावूं शकना अशें. हे आमी फाउंडेशन घातलेलें आमी फुडें येयला आणि खंयच्याय महिलाक म्हाजो विश्वास आसूं शकता ते काम आमी करता. आमी खंय कमी आहा तुम्ही सांगात म्हाका खंय कमी आहा. आमची महिला मंडळा भितर ती कला आहा. आमी कला मंदिरान फर्स्ट प्राइज घेवन दाखयलेले आहा. महिला मंडळ भायर काडले आमी आनी तेच्या खातीर आमी प्रोग्राम दवरले. ह्या रितीन आमी कामां केली. आणि हांव आज जो उबो रावला तुमच्या खातीर तुमच्या आदाराचेर. कारण म्हाका एकच प्रश्न ह्या मतदारसंघात घालोवपाक जाय तो नोकरी आणि एम्प्लॉयमेंटचो प्रश्न घेवन हांव फुडें सरलो. आणि हे जे लोक जे आयल्यात हे तुमकां फसोवपाक लोक आयल्यात. जसो आल्लेकरान म्हटले पयशे दिले आनी मतां मारली आणि 5 वर्सां आमची मारली.
5 वर्सां हो काय ना त्या एअरपोर्ट आणि तो तेजे भितर कॉम्प्रोमाइज बॅक घेवचो आवाज खंय विधानसभेन आवाज खंय आणि हे नवे नवे आता आयले पैसे देणार मत मेळटली पैसे घ्या पण मता बाबूक मारा त्यांचे पैसे आमचे अरे तो जो हा आलेकर त्यांचे जिरेवाल्यांकडे पैसे त्यांचे ट्रेनवाल्याकडे पैसे त्यांचे गुगारवाल्याकडे पैसे ट्रॅक्टरवाल्याकडे पैसे हे पैसे आमचे अरे बाबू नसले काम करून आणि हे पैसे सगळे पसरून बसवायचे पैसे या जरा कारण या मतदारसंघ आमचं पुढे यांच्यानी जी मस्ती केल्या आमचं फसयल्या यांचा तुम्ही रावत कस्त्यांना फसवपाक या लोकांना सायलेन्स जाऊन एक दिवपाची बाबू आजगावकर म्हणता हर एक मनशाक नोकरी दिवपाचा आम्ही प्रयत्न केला हर एक या मतदारसंघाने 1000 नोकऱ्या दिल्यो फुकट दिल्यो आणि याच्या माहिती आले करा जेव्हा पैसे दोन नोकरी दिवपा सुद्धा ती नागदर केस के आयली बायल मग सांगता पैसे दिले ना आपल्या नोकरी दिवपा कोण रे ती नंदूजी वाल सोसायटी वाल माझ्याकडे आहे आम्ही एक पहिला चक्क झालो असं म्हणून आमका या मतदारसंघात आम्ही सिर्फ नोकरीचा प्रश्न घेऊन पुढे वचपाक तुम्ही सगळी माझ्या जवळची लागीची एकान एक कोणीच म्हाका वळखता बाबू कितको हे तुमकां सांगपाची गरज ना पण तुमच्याकडे मागपाक आयला हे फाटी आम्ही एकठांय रावया सगळे एकठांय रावया रावतले न्ही सगळी रा मास्तर या नारायण मास्तर म्हणून हांव तुमच्याकडे मागपाक आयला वजरी हे माझे काळजात वजरी हांव केन्ना सोडू शकना वजरी म्हाका मदत केला वजरीन गांवांत म्हाका मंत्री सान डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो अरे हे गांवांत हांव सोडू शकता सकयल्या मनशाक वयर हाडपी तुम्ही म्हाका खंयच्या पार्टीन ओड करू ना म्हाका केला या मतदारसंघात वजरी असल्या गांवांत ओड आणि त्या पर्यंत म्हाका पावयलो म्हाका तुमकां घेवन फुडें वचपाक जाय आणि प्रामाणिकपणान वचपाक आमी प्रामाणिकपणान आमी काम केलें कोणी येतात बसतात आणि कितें उलयतात अरे काम करून दाखया आनी उलयात आज तुम्ही काम केल्यार बाबू हांगा येयनासलो बाबू येवच नासलो चार्लेकरान काम करून दाखयलें या बीजेपीन काम करून दाखयलें पण त्यांना काम करून आणि लोक अजूनही तुम्ही आमच्या एअरपोर्टाच्या वयल्यान तुम्ही तुमचो धंदो केला ते पळोवपाक जायना कारण टॅक्सवाले ते आरडटात पार्किंगाक जागो ना म्हणून किती हे कोठ्यांनी जागो घेतला आमकां जागो ना पार्किंगाक अरे जागो आमी दिलो आणि आमकां पार्किंगाक जागो ना पार्किंगाक फीज लायत तू पळयता आमचो आमदार सुद्दां पळयता थंय विधानसभेन आवाज कर मरे कितें आहा तें दाखय मरे आमच्या लोकांचे हे जाला आमच्या लोकांनी म्हणून हांव म्हणटा परत मतदारसंघ जागृत करया भुरग्यांक उठा कारण हे आमी हाडला आमकां मेळपाक जाय ह्या मतदारसंघान विकासा खातीर आज म्हाका सांगा नक्की गोंया भितर कोणाक कापासतात रे 1 करोड जागो एक्वायर करपाक कोणाक हात कापासतात आमी केली आनी केली कित्याक आमच्या लोकां खातीर त्याचो फायदो कोणें घेवपाचो न्ही आमच्या भुरग्यांक पयलीं मागीर तुमी घेयात जाता दिसलो लाख थंय चल्ला 70चे बिचोलीचे महाराष्ट्राचे लोक मजा मारतात आणि आम्ही दोळे उडे करून पळयतात आमच्या भितर आमच्या घरात हे जावपा जायना म्हणून आम्ही एक जावपाची गरज सगळ्यांक एक जावपाची गरज परत हो सीट हाडया आमचो आणि तुम्ही एकठांय जाल्यार हे फुडें आमकां झगडपाक मेळटलें फुडें व्हरपाक मेळटलें म्हणून मागता तुमच्या सगळ्यां सगळे एकठांय रावा सगळी कडेन सांगात हे फाटी बाबू जाय म्हणून आलाच ते वयतले आणि हे जे कोण आयल्यात पळय हे जे कोण आयल्यात तेजे घेयात पयशे काय ना प्रॉब्लेम बाबू जाय म्हणून हे फाटी आणि हे घेवन आमी फुडें म्हणून मागता तुमची सेवा करपाक परत एक फाटी तुमची नोकरी करपाक परत एक फाटी तुमचो आवाज विधानसभेत उठोवपाक बहुमताने म्हाका तुम्ही धाडटले अशें आशा माझे नाव तुळशीदास गावस हांव चानेलचो माजी सरपंच विद्यमान पंच मेंबर हे खास बैठकीक
आमच्यामध्ये असा माजी आमदार, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आसगावकर, इतर सगळे आमचे मंदार असले इतर मित्र आणि तुम्ही सगळी भावानी भयणारो. जसं बाबूल हे बैठक आयोजित तुमच्या बैठक आयोजित केला ही चर्चा करपाक की बाबा कितें प्रॉब्लेम कितें समस्या आसा वा कशें तरी आमी फुडें वचूंक शकता हे तुमच्या एक चर्चा करची म्हणून एक्चुअली बैठक आयोजित आपयली. आणि तुम्ही यावेळी तुम्ही सांगले तुम्ही की तुमकां बाबा कितें तुमच्या अडचणी आसा. तुम्ही सांगले की बाबा नोकरी हो प्रामुख्यान प्रश्न आसा आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि मंदारान आपल्या विशय म्हणून सांगले की कशा तरेन आयज नोकरी जी आसा ती प्रत्येकाच्या घरात भुरगीं शिकलेली आसा आणि आमी खंय आयज फाटीं ना तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून आमी सगळ्यांना एक अपेक्षेन पळयता की कोण तरी आमचो लिडर आमची बाजू कोण तरी आमकां जाय जो आमच्या भुरग्यांक म्हणजे फाटल्या पिडयेक खंय तरी न्याय दितलो. आणि जे आमकां दिसताय आमची भुरगीं शिकल्यात आयज बेकार आसा तांकां नोकरी कशी मेळटली हेचेर सगळें आमकां व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी आमी सदांच म्हणटा की कोण तरी आमचो आवड बी जाय म्हणून तर आमी सगळीं जमली हांगासर आनी बाबू कडेन आमी चर्चा करपाक हांगासर येयले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी ह्या भागांतल्या हो ग्रामीण भाग हांगा खुबश्यो हांगासर नोकरेच्यो संदी नासल्यो पयलीं पासून. सगळ्यांक जर म्हणटा ग्रामीण पेडण्या मतदारसंघात हो जो भाग आहा आमचो चांदेरसून अडखड्यान इब्रापूर तो वजरी असो हो इतर जे गांव आसा आमचे ह्या सगळे गांव जर आमी पळयले जाल्यार आमकां ह्या गांवांनी कसलेच नोकरेचे वा वेवसायीक संदी व्हडलेशे नासले. ह्या फक्त कितें आसलें की लोक आमचो खंय शेती काय करून पोट भरतालो आनी आपल्या भुरग्यांक बी शिकयतालो अशें हें इंटरनॅट चलत येयलेलें. आतां आमी कोण तें करताले. जेन्ना भारत हांगासर चार बाबू निवडलो तेन्ना आमच्यो त्या टायमार गरजो कितें आसल्यो करपाचो पूर्ण प्रयत्न केलो. जशें आमचे आयज भुरग्यांक दिसता की खंय तरी भुरग्यांक आयज नोकरी मेळोंक जाय ते एक्चुअली विजय दवरून एक्चुअली बाबूनी त्या टायमार आपले प्रयत्न करून ह्या मतदारसंघात विशेष लक्षात घेवन की बरे प्रोजेक्ट येवचे आपल्या भुरग्यांक कितें नोकरी मेळचे आमच्या भुरग्यांक कितें वेवसायाची संदी मेळचे असो सगळ्याचो बरो एक अभ्यास करून बाबून हांगासर बऱ्या तरेचे प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी त्याच अनुशंगान बाबून हांगासर सरकारान मागणी करून विधानसभेत आवाज उठोवन हांगासर जमनी सरकारान एक्वायर करून ह्या त्या माध्यमांसून कशे हांगासर प्रोजेक्ट येतले आनी त्या प्रोजेक्टातून नोकरी कशें मेळटले हो सगळो विचार लक्षांत घेवन अशें काम करून बाबून हांगासर ह्या तरी प्रोजेक्ट प्रयत्न केलो. तातूंत मोपा एअरपोर्ट येयलो हांगा आयुष हॉस्पिटल येयलें आनी इतर प्रोजेक्ट जे हांगासर येवपाचे फुडें आसा त्या प्रोजेक्टान आमच्या भुरग्यांक संदी मेळचे नोकरी मेळचे म्हणून ताचो प्रयत्न आपलो आनी ते करपाक प्रोजेक्ट हे हाडलेले हांगासर. पण कालांतरान कितें जालें गेल्या 5 वर्सां आमी जर पळयलें जाल्यार आमच्यो ज्यो अपेक्षा आसले पळय तशे तरेचें काम जावंक ना. तशे तरेचें आमकां थंय आमकां न्याय मेळोंक ना. तशे तरेचें आमच्या भुरग्यांक थंय प्राधान्य मेळोंक जाय म्हणून आमच्या भुरग्यांक खंय आमी फाटीं पडले. सो हो सगळो विशय आमकां कोणा सांगचे आमकां सगळ्यांक खबर आसा विशय हो. म्हणून आमी आतां पळयलें आमी आतां हांव कितें आतां 3 टर्म पंचप्रधान काम करता तेन्ना आमी सगळो अनुभव घेतलो की आमचे जर हे विशय मांडटलो आमकां जर न्याय मेळोंक जाय जाल्यार हे जे आमचे विशय जे आहा न्हू कोण तरी मांडपी जाय विधानसभेक आमी आमदार जावंक ना आमदार जावं शकता हांगा रिजर्वेशन आसा. सो हांगासर आमदार जो आसता पळय तेजी ड्युटी आसता तेजें कर्तव्य आसता की लोकांच्यो मागण्यो लक्षांत घेवन लोकांच्यो गरजो लक्षांत घेवन त्या तरेचो विशय जो आहा पळय सरकार फुड्यान मांडप विधानसभेत मांडप आनी ह्या लोकांक न्यायाचो प्रयत्न करप. पण आमी सगळ्यांनी पळयला तो प्रयत्न गेल्या 5 वर्सांक जावंक ना. म्हणून आमकां आयज खंय तरी आमी फाटीं रावले म्हणून आमी म्हणटाय आमच्या भुरग्यांक आयज काम मेळोंक जाय. म्हणून कितें आसता आमदार जर बरो सक्षम आसलो आमदार जर अभ्यास आसलेलो आमदार जर विजन आसलेलें आनी आमदार जर आमची कळकळ आसलेली जाल्यार अशा तरेचें काम आमदार सगळ्यांच्या सहकार्यान ते करू शकता आसलो आनी ते करतलो जाल्यार विधानसभेत आवाज उठोवचो पडटा विधानसभेत विशय मांडचो पडटा. आमी हांगासर उलयले म्हणून आमकां सरकार आमचे कडेन लक्ष दिवचो ना पूण त्या सरकारचो एक भाग म्हणून कर्तव्य आसता की त्या आमदाराच्या विधानसभेत हो प्रश्न मांडून आनी आमच्या लोकांक न्याय दिवंक जाय हें कर्तव्य आसता.
पण आम्ही खंय म्हाका तरी फाटी पडले. म्हणून आज आम्ही सगळे एकठांय जमले. आम्ही कित्याक जमले की आमकांय दिसता की आयज आमकां जर न्याय जर मेळोंक जाय जाल्यार आमकां आमचो आमदार जाय जो आमचो मार्ग लक्षात घेवन तो लिडर तो आमी भाशण करपाक जाय ना. आमकां खबर आसा की आमचे बाबा कितें समस्या आसा, आमकां कितें जाय हें आमकां खबर आसा. आमकां कशें मेळटलें जाल्यार आमकां कोण तरी आमचो आमदार जाय जो आमच्या प्रश्नांचेर आमकां न्याय दितलो. आमी गेल्या 5 दीस पळयलें की आमी कशें कशें आयज आमी फाटी गेल्या ते आमकां प्रकल्प येयल्या पण आमकां भुरग्यांक नोकरी मेळपाक संदी मेळना. हे जर सगळें करतलो जाल्यार खंय तरी आमचो आमकां आमदार जाय हक्काचो जो आमकां थंय न्याय दिवंक शकता. आतां बाबू आजगांवकर हांगा 4 टायम आमदार मंत्री जालो. बाबूचें काम म्हाका दिसता आमी खूब भुरग्यां खुबशे लोकांनी बाबूचें काम पळयल्लें आसा. बाबूची कामाची पद्दत, बाबूची धडाडी वा बाबू जे विशय कितें मांडपाची बाबू किंमत जी आहा ताजो अनुभव म्हाका दिसता आमी खुबशे लोकांक हांगासर आसा. आनी बाबून जें कितें काम केलां पळय तें आमी सांगची गरज ना. कित्याक बाबूचें काम खुबशे लोकांनी पळयल्लें कितें आसा तर बाबू हांगासर 4 टायम हांगासर आमदार जालो, मंत्री जालो. आतां जेन्ना आमी पळयता गेल्या 5 वर्सां जर आमकां खरोच जर आमी पळयता की आमचे भुरगे शिकलेले घरान आसा तर आमकां थंय नोकरी मेळना, आमकां थंय भुरग्यांक वेवसाय करपाक मेळना जाल्यार आमकां प्रकर्शान जाणवता की बाबू सारको लिडर जाय जेच्या कडेन नेतृत्वाची धडाडी आसा जो आमचे गरजो लक्षात घेवन ते समस्या सीएमा कडेन मांडून आमकां लोकांक न्याय दिवपाचो बाबू एक मनीस जो आसा हो प्रयत्न करूं शकता आनी करतलो अशी आमकांय बी आयज खंय तरी आशा दिसता आनी बाबूचो म्हाका विश्वास आसा. म्हणून आमी सगळ्यांनी एक करून ठरयलें की आमी सगळ्यांनी एक जावन बाबू जर आमी परत एकदा आमदार केलो जाल्यार ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक आनी ज्यो कितें आमकां दिसता आमच्या घरांत भुरगीं शिकलेलीं आसा तांकां जर फाल्यां खंय तरी नोकरी वेवसाय मेळटलो, धंद्याक जर स्कोप मेळटलो जाल्यार आमकां खंय तरी आमचो आमदार जाय तो आमचे विशय लक्षात घेवन त्या बद्दल विधानसभेत आवाज उठोवन आमकां प्रत्येक मनशाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. सांजे लसापूरचे माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच तुळशीदास गाव, राजेश बापसेकर, ज्येष्ठ नागरिक भावी आणि सगळेजण उपस्थित सगळी महिला ही तुमकां आता सगळ्यांक खबर आहे आता थोड्या दिसांनी इलेक्शन आसा. आज जशी सरान सुरवात केली तुमकां पयलीं तेंच्यानी विचारलें की समस्या कितें आहा. म्हाका दिसता जेन्ना पासून सरान फाटल्या 4 फावटी प्रमाण जेन्ना कामां केली चडशी डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्लेली आहात. तुमचे जे बेसीक रिक्वायरमेंट जे उदक रस्ते पुढे सगळे जाल्लेले. आज तुमची जे महिलांनी तुम्ही सांगले ते खरेंच बरें आयकून की आज मेजर प्रश्न आता आमचो एम्प्लॉयमेंट, भुरग्यांक नोकरी. कित्याक भुरगे आज आमचे भुरगीं सगळीं शिकलेली आहात पण जाय ते तांकां जॉब मेळना. पण ते जॉबा खातीरूच आता फुडें जर आमकां जर जॉब जर जाय जाल्यार आमकां एक खंबीर अशें एक बरें डॅशिंग अशें नेतृत्व म्हणजे आमकां सराच्या फाटल्यान आमकां उबें रावन तांकां निवडून हाडचें पडटलें. आमी जर पळोवपाक गेले की आमच्या भागान मोपा एअरपोर्ट सारको एक मोठो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडलेलो पण फाटल्या इलेक्शन टायमार काही घडामोडी जाल्यो तांकां हांगासर तिकीट दिवना तांकां मडगांव धाडलें. मेन टायमाचेर जर सर जर हांगासर जर रावलेले आमदार म्हणून जाल्यार आयज हो तुमी जो प्रश्न उपस्थित केलो तो कदाचित येवचो नासलो. पण आसूं टायम वचोंक ना. आतां हेच्या फुडें आमच्या कडेन टायम आसा. आमी सगळे जाण एक रावया. एक सराचें काम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तेणी कोणाक सांगलें हे जावपाचें ते 100% काम जाता. आमकांय तेंचेर विश्वास आसा. सो तुमच्या कडेन मागता की आमी एक बरे विचारान एक बरे सगळे जाण एकठांय रावन सराच्या फाटल्यान उबे रावया. सराक निवडून हाडया आनी जे मेजर समस्या म्हणटा ते नोकरी ते सर तुमकां फुडें सांगतलो. हांव जास्त काय उलयना. आमी सगळे जाण हे आमचे समस्या ते आमी परत यूथ सगळे जाण आहात की सगळे आमी एक रावया आनी सराच्या फाटल्यान रावन तांकां निवडून दिवन आमची समस्या सॉल्व करून घेया. थँक्यू. खबर आहा सगळ्यांक की मातशें हांव मराठी उलोवपी हे कोंकणी उलोवपाक मातशें हें जाता कोंकणी उलोवपाक. तर बाबू वळखना असो कोणूच ना. कारण 4 टर्म बाबूचे गेले आनी 4 टर्मान हे आमच्या वजरेची सांगपाचें म्हणजे हांव पेडण्याक सांगला फक्त वजरे सांगता. आमच्या वजरेची काया पालट केली. थंय रस्ते नसले, वाड नसली, त्या ठिकाणी सगळ्या फुटपाथ सगळे तरेची सोय, लायट, नळ हे सगळे आमकां बाबून दिले. गेले ना उलयत ना तूं लायता तुमकां सगळे दिले. आनी दिवन काही कारणास्तव आजो पयलींचो टर्म
त्या टर्माक बाबू मडगांव धाडलो ही पॉलिटिक्स आणि मडगांव गेल्यानंतर बाबू आमकां मेळचो ना आणि परत आमकां बाबू मेळोंक ना आमची कामां खूबशी उरली खूब म्हणजे खूपच उरलेली आसा बाबू ही व्यक्ती अशी आहा सगळ्यांक खबर आसा की नुसतो बाबू फोन सुद्धा केलो जाल्यार त्या टायमार येवपी आमकां साथ दिवपी अशा बाबूची जे कार्य आसा ते आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा म्हणून येणारें जी फुडलें इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक बाबूक आमी निवडून हाडचे कारण आमची जी उरलेली कामां आहात ती बाबू आमची सगळी करता कारण एसेंब्ली गाजोवपी कोण आसात तर बाबूच आसा एसेंब्लीन गाजोवपी बाबू आणि आमकां जे जाय ते मागून घेवन आमकां हाडून दिवनारो असो बाबू म्हणून अशा बाबूक आमी कारण बाबू म्हणजे ल्हान बाबूचें नांव कितें आसा मनोहर सगळ्याची मनां हाडून घेणारो सगळ्याची मनां एकत्र करणारो सगळ्या मनांक एकत्र हाडणारो असो बाबू आहा आणि खरेंच आहा तर सगळ्याची मनां कारण बाबू आतां कोणी कोणाक सांगला बाबू हेचो कोणी सांगू ना म्हाका सुद्दां कोण नासली हांव कोण तरी म्हणटा बाबू येयलो हांव प्रोग्राम वच म्हाका तो प्रोग्राम हांव हांगा धांवत येयलो बाबू येयलो म्हणून कित्याक आपल्या अंतरान तेची तळमळ आसा कारण आमची कामां भरपूरशी केल्ली आहात म्हाजे तर करूंक लागून काय पूण आमच्या गांवांत नाही गेले हे मोठे आहा कारण गांव मोठो जातलो तेन्ना आमी केन्ना तरी मोठे जातली म्हणून आमी सगळ्यांनी एक मत करया कारण लोक फेसबुक आमी पळयता लोक अळमी दाखयतात हे दाखयतात तर ही अळमी खंयच्या खंय पुसतली 2च दिसांनी पण हे सदोदीत आमकां मेळणारे जे आहा ते आमी पत्करूंक जाय ते पत्करून त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावंक जाय एका हेतून रावंक जाय कारण एका हेतून कितें रावप एक जेन्ना विचार आसता तो विचार आमकां मोठेपण दिता मोठे करता एक विचार आणि अनेक विचार जेन्ना ते विफरलेले आसात जाल्यार आमकां एकय ना हांव सांगलो जाल्यार म्हाका उदाहरण एक दिसता अशा प्रकारे आमी सगळे सुज्ञ लोक आहात चांगले आहात बरोबर मती आपली बुद्धी चालवणारे लोक आसात आता कोण कमी नाही सगळे फेसबुकातून अनेक इंस्टाग्रामातून सगळे आमकां मेळटा आणि खरें कितें आनी खोटें कितें हे तपासपाची आमची कुवत आसा आताची आणि ती कुवत असल्या कारणान आमी ते अशा प्रकारे आमी आमच्या ही जी बुद्धी आसा ही बुद्धी थोडीशी चालना दिवया आमचे कशें बरें जातले आमचे कोण बरें करतलो हे आमी चिंतया आणि त्या प्रमाणे माझ्या मताप्रमाणे बाबू ह्या फुडल्या विधानसभेच्या हेका बाबू आसतलो ह्या इलेक्शनाक आणि ताका आमी हाडटले सगळ्यांना नमस्कार आज आमच्या इमारतीत पहिले आमचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि व्यासपीठावर गाव आणि इतर मान्यवर तुम्ही गोजरी गावचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने बाबूच्या कार्याक जी पोच पावती दिल्यात ती पहिलेच मिटींग कळलेली आसा तेन्ना तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि असोच तुमचो साथ तांकां मेळपाक जाय आणि परत एकदा तांकां विधानसभेत पाठोवपाक जाय इतकेच तुमच्या कडेन तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.